विकली अपडेट मागले पळय ओपोजिशनान पळय लक्षात घे विकली तातूंत चुकीच कांयच ना कारण वातावरण जें आसा पळय न्ही तें अशें उरोवपूच जाय हाऊस कमिटी फॉर्मात केली म्हज्यान फाल्यां ती हाऊस कमिटी हें करपा जाता रिपोर्ट दिलो हाऊसा भितर की हाऊस कमिटी सोंपली पूण हांव मुद्दाम हें केला कित्याक आसूं न्ही म्हणून कांय जायना मातशें आमकां हावसांत जरी गरम वातावरण जरी जालें जाल्यार म्हादई संबंदी गरम वातावरण उरपाक जाय गोंयांत एनजीओ लोक जे आसा पळय न्ही तेय बी ते संबंदी उलयतात जाणकार लोक आसात तेय बी म्हादई संबंदी उलयतात आनी त्या बरोबरच आमचे आमदार बांदाचे आमदार आसा पळय तांकांय संद मेळटा पळय ह्या विशयार हात घालपाक ते दर 6 म्हयन्यांनी आसूंये म्हणून आमचे कडल्यान बी आमी म्हणजे गोव्हर्मेंटा कडल्यान हांव किंवा माननीय मुख्यमंत्री आहा पळय न्ही आमी बी तो विशय असो सायडलायन करूं ना तातूंत भितर जें कितें कायदेशीर पद्दतीन हाणामारी करून न्ही कायदेशीर पद्दतीन जें कितें काम करपाक जाता तें आमी नितांतपणान केल्लें आसा आनी एक आमी लक्षांत घेवपाक जाय 2017 पयलीं हो विशय सुरू जाल्लो आतां पर्यंत ते चोरून मारून एवढच्यान तेवढच्यान करतात अजून पर्यंत तांकां ओपनली काम करपाक मेळूं ना आनी करूं शकनात ते चोरून मारून करतात आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की कोर्टान जे आमचे मॅटर आसा जे आमच्या लॉयर्सांनी बरोबर पद्दतीन मांडिल्ले आसा ताजो नियाळ जाता पळोवपाचो वी आर होपफूल की निकाल जो आसा पळय न्ही तो तांचे फार वचूंकच शकना कर्नाटकाच्या फार वचूंकच शकना आमचे फार पण सर विजयन म्हटलें की हाऊस कमिटी मिटींग आसता जानेवारीन जाली म्हणून आनी तेन्नाच्यान जाली हांव तें सांगता न्ही आतां म्हज्यान हाऊस कमिटीची मिटींग आनी 8 दिसांनी करून सगळो रिपोर्ट दिवपाक जाता तांची सुचोवणी कितें आसा ती सुचोवणी हाऊस कमिटी मागीर विशय बंद जालो न्हू म्हणटा असलें म्हणटा बरें तें प्रेशर हें जावपाक बिल्डअप जावपाक आमचेरय प्रेशर बिल्डअप जावपाक प्लस विरोधी लोक जे आसा पळय न्ही तांचेर आज ज्या हावसांत कितें गडबड जाली नक्कीच ह्या संबंधी कोण तरी लक्ष दिवन तांकां रिपोर्टिंग करतालो हय की ना म्हणून हें जें आसा पळय न्ही तें तशें वातावरण उरपाकच जाय जो पर्यंत कोर्टांतल्या हाजो निस्तारो जायना किंवा तुजी प्रवाह कमिटी आसा पळय न्ही ती कमिटी हातूंत भितर रोल खेळना आतां पर्यंत इवन आमी जें म्हटलेलें पळय न्ही की आमकां सायट इन्स्पेक्शन करपाक जाय अशें त्या संबंधी प्रवाह कमिटीन वॉटर कमिशन जें आसा पळय न्ही मिशन जें आसा तांकां विचारलें सेंट्रल वॉटर मिशन आसा पळय डिपार्टमेंट आसा तांकां विचारलें तांणी लिगल ओपिनियन घेतलें आनी सांगलें की सद्याक मॅटर सबज्युडीस लक्षात घेयात उदकाचे टंटे जे आसात पळय न्ही ते कृष्णा कावेरी आसूये नाल्यार तेवढच्यान गंगा जमुना तेवढच्यान आसूये हे सगळे जे आसा पळय न्ही एक तरी लवादा मार्फत नाल्यार कोर्टांतल्यान ते सेटल जाल्ले आसा त्यामुळे आमकांय खात्री असा विश्वास आसा की आमचोय जो उदकाचो विशय जो आसा पळय न्ही हो विशय म्हादईचो विशय हो कोर्टांतल्यानच ताजेर पूर्णविराम मेळटलो आतां जातली मिटींग जातली बेगीनूच घेता मागीर नंतर म्हटलें विकली रिपोर्ट जाय म्हणून ते पॉसिबल सी विकली रिपोर्ट आतां हो सोमार जाता तो रोखडो दुसरो सोमार येता कितें म्हणून रिपोर्ट दितलो सांग म्हाका जेन्ना 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 लक्षांत घे ही लिपोवपाची गजाल न्ही ही म्हादईचो विशय जो आसा हो लिपोवपाची गजाल न्ही जें कितें रिपोर्ट आमकां मेळटा इवन तांकांच आज तांणी म्हटलें की प्रुडंटाचेर आयिल्लें अशें म्हणून हांवें म्हटलें येस हांवें पळयलें पूण ताजेर इमिजिएटली आमी हें करूं ना एक्शन घेवना मुखार एक 8 दिसां भितर आमचे लोक सांगतले कितें करपाक जाय म्हणटा ते कितें म्हटलें सी खंयचोय आमदार वचून सायड विजीट आमी बंद हाडूं ना न्ही वचून करपाक जाता तांकां जर कोणाकय सायड विजीट करपाक जाय तांचे वचून करपाक जाता आमकां आमचे अधिकारी जे आसा पळय न्ही तांचे फॉर्माट आमी केल्लें आसा ऑलरेडी सॅटिस्फॅक्शन थँक्यू जालें क्लियर